तो ताबो घेतलेला तुम्ही म्हटलेले की सगळ्याचे आपण चॅक करतलो मिनिमम उदक सांबाळपाक कशें हें वतलो सो तेजे मागीर फुडें कितें जालें No, आमचे आय हॅव मेड ऑल दी सर्वे वॉट इज रिक्वायर्ड. पायपलायन खंय बदलपाक जाय, वॉटर मिटर खंय बरोवपाक जाय, प्रेशर पंप खंय बसोवपाक जाय. आय हॅव टेकन सगळ्याचो म्हणजे आमचे टेंडर खंय खंय करपाक जाय हे सगळें काडलेलें आसा. सो आय वील टॉक टू दी चीफ मिनिस्टर आनी खंयच्यान फंड घेवपाक जाय त्या खातीर आय एम ट्रायींग. हांव 2 फावटी सेंट्रल मिनिस्ट्री कडेनूय गेल्लो आसा. आमची प्रपोजल दिल्ली आसात. नाबार्डा कडेन आमी प्रपोजल दिल्ले आसा फॉर फंडींग एंड आय एम ट्रायींग टू गेट फंड्स फ्रॉम दी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो प्रपोजल्स आर मेड रेडी, एस्टिमेट्स आसा ते रेडी आसा. सो वी आर वेटिंग फॉर दी फंड्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सीस. न्यू कितले फंड्स मागपाचे आहा प्रयत्न फंड्स पळय आतां आमकां फॉर अनादर 10 years जर आमकां बरें सोडले दितले जर जाय आमकां 2,000 to 3,000 crores रिक्वायरमेंट आसा. बट दीस वी वील इमिडिएटली रिकवरेबल आसा आमचे कळ्ळें न्ही. कारण आयज जे वॉटर लॉस जाता ते सेव जाले जर जाय जाल्यार विदीन 10 years वॉट एवर इन्वेस्टमेंट दॅट वी डू टुडे is recoverable. No, but this will be all over Goa? All over it Goa. is? So All you are over. trying to change pipelines from all over Goa? Not all. Only those pipelines which are over 40 years of old, more than 40 years of old, only for changing those you need over 2,000 crores. आणि हातून गळटी लागता ती ह्या पायपांनी आसा कळ्ळें न्ही. वी आर ट्रायींग टू गेट दीस फंड्स. तुम्ही स्मार्ट मिटराचे उलयले ते खंय पावला? No, smart meters, that is what, including smart meters, we would need over 300 crores. So that we are trying to get from different sources. Okay. Thank you, sir.